जेन्ना ब्रेस्ट कॅन्सर जालो जाल्यार ती ब्रेस्ट टोटली काडचीच पडटा काय ताका कितें दुसरे ऑप्शन्स आसा आनी हाव यू टॅकल दीस इश्यूज बिकॉज दीस इज व्हेरी कॉमन आनी म्हाका दिसता हाचेर मातशें तुमी विस्कटोन सांगचें आमकां. पळय, ब्रेस्ट कॅन्सर गोंयांत नो डावट कॉमन आसा. एक कारण आसा की डायग्नोस्टीक फॅसिलिटी सगळे गांवांत बी आसा, अल्ट्रासावंड एक्सरे बी, सो ते बेगीन डिटेक्ट जाता. आमचे लोक बी मातशे शिकलेले आहाय, बरोबर. आपले आपले आंगाचे कुडीचे मातशे काळजीपूण घेतात, सो ते बेगीन डॉक्टरा फुडें वतात बी. दुसरें कारण आसूं शकता की आमच्या गोंयकाराक पळयल्यार आमचे ओवरऑल बॉडी वेट मातशें सुबेज आसा. आनी हे आतां ह्या 2020 उपरांत आमचे स्टॅटिस्टिक्स पळयल्यार कॅन्सर जावपाचो चडसो इम्पॉर्टंट कारण आसा ओबिसिटी, म्हणजे चरप सुबेज आसप, जो मोठो चड आसा. सो सोरो पिवचे जाग्यार ओबेसिटीचे कारण चड कॅन्सर जाता आयच्या दिसार. ब्रेस्टाचे, पँक्रियसाचे, युट्रसाचे, ते आमी पळयतात की ते मोठे पेशंटांत सुबेज जाता. ओके, सो नो डावट आमचे गोंयकारांचे बॉडी वेट सुबेज आसा, मातशी चड मोठी आसा, सो ब्रेस्ट कॅन्सराचो रेट बी ते कारणाक मातशें सुबेज आसूं शकता. आनी ब्रेस्ट कॅन्सरान आदीं सगळे पेशंटाक फूल ब्रेस्ट काडपाक कंपल्सरी पडटाले. बरोबर. आतां आमचे मॅमोग्राफीचेर MRIचेर पळोवन समज एकूच ट्युमर आसा, ल्हान आसा, जाल्यार जायते फावटी आमी ब्रेस्ट काडले शिवाय ऑपरेशन कोत्ताय आनी तो पेशंट क्युअर जावपाक शकता. अच्छा. थोडे पेशंटाचे ट्युमर मोठे आसतना पूण तांचे जर पेशंटाचें मन आसा की ब्रेस्ट काडले शिवाय कर, जाल्यार जायते फावटी तो ट्युमर काडून आमी प्लास्टीक सर्जरी करून ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्ट करूं शकता. आनी त्या पेशंटाक बरें क्वॉलिटी ऑफ लायफ आनी गूड कॉस्मेटीक आउटकम बी दिवपाक शकतात. बरोबर. आनी हे सांगपाक कित्याक इम्पॉर्टंट आहा, रेग्युलरली आमकां पेशंट येतात, दोतोर म्हाका खबर आसलें ती गूट आयली 6 म्हयने फाटीं, 8 म्हयने फाटीं, पूण म्हाका ब्रेस्ट काडपाक नाकासलें म्हणून हांव ओग्गी रावलें, घरा रावलें. आनी हे फकत गांवाच्या लोकांक जायना, हे शारांतल्या लोकांकूय जाता, शिकलेल्या लोकांकूय, आनी म्हाका लॉस जाता सांगपाक 1-2 डॉक्टरांकूय जाल्लें आसा. बरोबर. सो ते अशें भिवन की ना म्हाका ब्रेस्ट काडपाक नाका, म्हाका म्हणजे 40 वर्सां जालीं, 45 वर्सां जालीं, ब्रेस्ट काडल्यार म्हजे फुडें कितें जिवीत आसतलें अशें चिंतून ते घरा बसतात. पूण तेन्नाच जर तेमी येता आसलेले गांठ ल्हान आसतना, जाल्यार डेफिनेटली एक सर्वायवलाचे चान्सीस उबेज आसतले आनी ब्रेस्ट काडले शिवाय बी तांचे क्युअर जावपाक शक्यता सुबेज आसले. सो हे धरून रावपाचें न्ही मनान की ब्रेस्ट काडपाकूच पडटलो म्हणून तुवें डॉक्टरा फुडें वचपूच न्ही, टेस्ट करपूच न्ही. सो मातशें कितें डावट आसल्यार बेगीन वचपाचें डॉक्टरा कडेन, टेस्ट करून घेवपाचें, आनी ते ट्रिटमेंट आसा ते जायते फावटी आमचे ब्रेस्ट काडले शिवाय ते बरे भशेन जावपाक शकता. सो ते ब्रेस्ट काडपाचे आहा भंय, ते भंयान तुमी घरा रावले जाल्यार तुमचे ते चूक जातली.